सोपा आणले मी म्हणला बाबा म्हाका 2 तरी बॅरला पाणी दी म्हाका आमच्या ह्या सोपता सुटीक सोपता म्हाका थोडा तरी जाय धुवून पुसांक पाणी म्हटलं तर त्यांनी टँकर हे उभो करूच्यानी चलत रावलो ते टँकर घेऊन टँकरान पाणी आणले पण त्यांनी म्हाका दिवचे लागता म्हाका म्हणटा तुका दिलेला त्याका दिवचे लागतले ह्याका दिवचे लागतले हाय सांगले न्ही मी टँकरवालो सांग लागलो आणि त्याने म्हणजे दिवकच ना तो डायरेक्ट गेलो घेऊन म्हाका टँकर घेऊन काय फायदो ना कित्याक सांग माझे भुरगे वयतात इश्कोला माझे भुरगे ल्हान आसा आमी कोणाच्या कामाधंद्याक गेले आनी टँकराचो काय टायमींग नसता न्हू त्या टायमींग कोण म्हाका पाणी घेतलो माझे घर आसा मदी घरान माझ्या घरा कडेन काय पायप पावना म्हाका सिलिंडर सॉरी म्हाका उदीक हाडून कोण टाकयेन माझे भरतलो आमचे बालदे ल्हान आसात आमच्याकडे इतकी शक्यता ना बाबा टँकर गव्हर्नमेंटाचो मागोवपाक पैसे घालपाक माझ्याकडे इतकी पावर ना आम्ही लोकांचं काम करताना आम्ही पोट भरतो एक 100 बांधला त्यांच्याने 2 वर्सां झाली होणको मारून दवरला आणि आमची ही मेन लाईन आणि आमच्या घरा लोकांची घरांनी भुरगीं आसात ल्हान ते आता 2 वर्सां झाली ते होणकोच कोण पुरी ना थंय 2-4 फावटी भुरग्यांक कुत्रो येयलो मदीं गाडयेक एक्सिडंट जाले गाडयो लोकांचे पडले ते आमकां डायरेक्ट विचारता तुमच्या हे देखील होणको आसा तो तुमकां पुरूंक जायना ते आमकां विचारता पण होणको कोणी मारला होणको आता कोणी मारला ते नळकरांनी मारला आम्ही नको नळकरांचे न्हू ते पण त्यांच्यानी तो पुरून हो पळय सर हांगाच आसा होणको दाखोवंक जाय आमकां पयलीं तुमी बिलां फारीक करिना आनी काय करिना बिलां आतां काम धंदो करून आमी कशी फारीक करता न्हू कित्याक पाणी जाय म्हणून मेन आमकां पाणयाची सोय सारकी न्हू पाणी ना जाल्यार आमी कशी जियातली तांदूळ कशे धुतले रांदतली कांडटली कशी भुरग्या इश्कोलासून येयल्या उपरांत ताका आमी खंयले पाणी दितले पिवपाक ही वाडी म्हातारी पळय आता आमच्या वांगडा पाणयाक लागून गोळ मारता ती गो म्हणटा म्हाका एक कळसुली भरून दी गो म्हाज्यान काडून वचो तिचे आमकां चुरचुऱ्या दिसता हे म्हाताऱ्याक घेऊन आता बांयचेर वचपाचे आमी आमदार आहा त्याच्या कानार ही खबर घातली त्या आमदाराचे आमी सांगानूय येयला त्या आमदाराक काय सांगपाचे काय आमकां कांयच कळना तो फक्त वोटिंगा पुरतीच येयला आता तेणे आमकां सांगलेले तुमी म्हाका जिखोवन हाडा मागीर तुमचे आपूण सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता पहिलीच जेन्ना तो आमदार येयला न्हू आमदाराकडे आमी असो प्रश्न मारलेलो सर आमकां आनी काय नाका फक्त आमची पाणयाची सोय करा पण आमचे मेन म्हणजे पाणयाची सोय न्हू तेणे येवन पासून आमकां काय विचारूकय ना आणि काय सांगाकूय ना आणि हे लोक काय सांगता ना सांगता ते आम्ही नको परत दुसरी गोष्ट आम्ही ते आमदार आता सर तुम्ही विचारता ना आमदाराक आम्ही अशी सांगलेली तुम्ही मेंबर दवरू नाका मेंबर काय आमकां हाडून प्रत्येक पॉयंट आमचे सॉल्व करचो ना त्यांनी सांगलं ना आपल्याक मेंबरशीप नाका आपण तुमकां येवन पर्सनल विचारतलो तो पर्सनलय ना आणि तो येवन आमकां मेळाकूय ना त्याचे आमकां काय आम्ही सांगाकूय शकना तो आता आमदार जालो न्हू निवडून येवकच नाही येवन एकदा येयला 2दा येयला आम्ही काय कामाधंद्याची आम्ही कोणाची गली शेता भातान काम करता आणि आम्ही पोट भरता तो येतलो म्हणून काय आम्ही काय राहांक ना आणि तो येवन वचाकूय ना आमच्या गरीब लोकांचे त्यांनी लक्षय मारूंक ना जर आमकां आयच्या भागाच्या भितर उदीक येयना जाल्यार आमी फाल्यां पेटक हंगामो करतलो तूं पळया आमी सांगता सर आणि आमकां काय नाका आमकां सान मेरेन फाल्यां उदीक जाय आमकां आनी काय नाका आमी खूब फाटी वचून येयल्या आमचो जीव आतां कंटाळलो जाल्यार आमी थंय उपोशनां करतले आमी सगळीं उपोशनां करतले तुमच्या नान उदीक ना आमचे 2 वाड्या आणि आम्ही उतार आसा तुका पाणी मेळता म्हाका खंयचा मेळता ती सांगता मी आनी कशी सांगा बाबा पाणीच मेळना पाणीच ना कोणाकच ना 2-2.5 महिने झाले 2.5 महिने सुमार झाले आता पाणी ना पब्लिक टॉयलेट तिचं पाणी ना काय ना गव्हर्नमेंटचे टॉयलेट पण त्याचं पाणी ना काय ना आम्ही वरण आम्ही त्याका पाणी देतो असे आले आणि आधी काय करे आम्ही बेरेस्तर बाबू आज करत होतो त्याला आम्ही होतो बुधवारा पाणी तेव्हा तरी पाणी ये केव्हा तरी असं म्हणजे आता लिफ्टच ना झाल्या आणि त्याने आमकां अशें सांगलेले तुम्ही केन्ना एनी टाइम म्हाका रातची 12 म्हणू नाका 1 म्हणू नाका केन्नाय आपल्याक फोन करा तुमकां प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आणि आमी सुद्धा त्याच्याकडे वचन येयले आमी घरा पावच्या पयलीं आमकां नळ येयला पेडणे आमी तो आसतना बाबू आसतना आमकां हालूच करूंक नाल्या तो आसतना उदकाचे बाबू आसतना आमकां खबर आसा आमी अशी गेली कंटिन्यू नळ येयला तेन्ना लायन सारकी आसली आतांच लायन चॉकअप जाली आणि पावसाच्या दिसांनी चॉकअप जायना लायन ह्या दिसांनीच लायन चॉकअप जाता आणि ह्या दिसांनी तर लायन चॉकअप झाली ते जांभळी कडे नळ कसो येता कंटिन्यू त्या चिंबराकडे उदीक सारखं वचन भायर वयता थंय कशें उदीक येता थंय सारखें उदीक एंडी सगळ्या टायमाक 12 पासून गेले 8 गेली 9 गेली उदीक आसलेलें तीच लायन आमकां येयला आणि आमकां फुडेंच कित्याक येयना आमच्या वाड्यारूच कित्याक पाणी येयना आमकां 15 days उदक नासलें आणि आता हय 15 days उदक नासलें आता लेट रातचे 3-2 येता आमकां भुरगीं आसतात
सकाळी फुडें उठचें पडटा बेगीन तांकां इस्कॉलाक पावोवपाक ताका लागून आमचे प्रॉब्लेम आमकां येयत नासले न्हू आफ्टर 2 आतां ऑल्टरनेट डेज येता एक दीस सोडून येता हा येता ते ऑल्टरनेट डेज ऑल्टरनेट डेज येता पूण लेट मदयांचेर सारकें 3 4 सारकें आनी ते मातशें येयले जाल्यार वद्या वर एक वर लास्ट मागीर ते जाय तितले तितून करूंक जाय तुम्ही कितें डिमांड करता की आमीच डिमांड करता आमकां मातशें बेगीन उदक हाड आनी नाजाल्यार तूं 4 hours नाजाल्यार 3 hours बसून उदक जाता धाडटा पूण फास्ट धाड आता 8 महिने झाले 7 महिने धर आमच्या नळावरती लीक पाणी येयना. कित्या खातीर हा तेंका जर विचारलं की ना पाणी किती चॉकअप झालं म्हणतात तुमची लाईन दुसरी घेऊक जाय तुम्ही म्हणून पाईप दुसरी देता असे सांगतात फुल पाणी जर सोडलं जाल्यार आमकां पाणी येता पण फुल पाणी सोडीत ना तेंका सांगतात आम्ही आता सोडलं असं 7 महिने सांगान बघला आणि नळ सोडलो का ते बघू हो बघ नळ इलो हो बघ नळ असे सांगतात आता किती येऊन तुम्ही बघिनात पाणी फुल चाललं का येता मगे येता ह्या मगे येता पाणी ह्या मगे येता फुल सोडला तर त्या दिवशी रकून शेटीचो वाट दिसतो त्याला आमकां पाणी येईल 3 दीस सारखं पाणी येईल सारख्या असला 3 दीस असला वाट दिसतो आमकां येईल बारीक असला पाणी आणि कित्या खातीर तुमकां पाणी येना आमकां तर म्हणटा प्रेशरच चड फास्ट येना म्हणून ते आमकां उदीक येना म्हणटा तशें चेंबर तुमच्या घरा कडेन आसा म्हणून शंबर आसून तशें आमी विचारूंक ना प्रेशर म्हणटा कितें ते प्रेशरच सोडिना तुमकां येतलें कशें म्हणटा आनी सांगलें पळय इतके रातीर म्हाका भायर सरान उदीक भरूंक मेळना भुरगे सकाळीं उजवाडा उठतले आनी कामाक वयतले आनी आमकां उदीक कोण भरून दितले भुरगे आसले जाल्यार भरून दितले न्हू आतां म्हाका 4 दिसांनी एकदा टँकर येयलो का 2 टिपां भरली म्हणून 2 टिपां 4 दिसांक पावता पावंक शकना म्हणून ताका लागून ताका आमी सांगलें आतां आमी सांगपाचें सोड वाडिलें आसूं भुरगे आपले येयले का 3 जाणां कळशे घेता आनी बांयचेर येता 6-7 भुरगे घेता आनी आमकां सांगलें जाल्यार ते म्हणटात कितें ना ते तुमचे पायपा सारकी ना आनी कितें सारकें ना आनी कितें सारकें ना आमी तेंचे तो गजालूच सोडली कित्याक दिसय पडटा आमच्या जाणटेपणाचे तांकां कित्याक म्हणून पडटा विचारना आमच्या तोंडाचें हें करून म्हणून आमी ताका लागून आमी तांकां आतां विचारपाचेंच सोडलें येता जाल्यार येता ना येता ना येता आतां कितके दिसांनी आमकां 2-4 दीस जाले मातशें पाजरोवणी कशें येयल्ले ताका विचारलें आयज तुका येयलें तर तुका कशें कळ्ळें रे हेका येतलें तेका ना अशें म्हणून कशें कळ्ळें तुमी जाणा न्हू अमक्या नळाक खंयचे येतले अमक्या नळाक खंयचे येवचे तुमकां खबर आमकां खंयचे येता तरी सारके टायमींग तरी सोडा न्हू ते आतां खंयचो टायम उदीक येयले जाय आनी आमकां खंयचो टायम तो खबरूय ना आमी नळ बंद करून दवरले आनी नळा कडेन वयता आमकां तेंचे व्हडलें कांय ना आमी आमकां तेंचो त्रास आमकां खाली फकत टायमींग सारकी आमकां जाता आमी कितें म्हणटा आमकां येता न्हू ते खंयच्या टायमाक न्हू ते बेगीनूच आमकां आतां पळय पयऱ्यान आमकां दिताले आतां पयऱ्यान दी तो पयऱ्यान ना दिना न्हू पयऱ्यान दिता पयऱ्यान दिया पण पयऱ्यान ते दिल्यार खंयचो टायम हे आमकां कळना आतां आमकां 10चो म्हणून टायम दिलेलो न्हू तर 10च्या टायमाक आतां उदीक ना आमकां आतां रातची आमी म्हाका सांगता आमकां 3:30 सुमार उदीक 2 टिपां चेड्यान घोवान म्हाज्यानी चेड्यान उठान कित्याक म्हाका डायबिटी आहा म्हाका डायबिटीक लागून उठान म्हाका उबें रावपाक जायना त्या भुरग्यांनी 2 टिपां भरून दवरले मागीर सकाळी सान्याचे येयले का कळशे घेवन बांयचेर वयतात आमी तांकां काय म्हणना सर आमकां काय म्हणपाचें न्हू तांकां खाली फकत कितें आमी नळ घेतले न्हू आमी हांवें घेतलो स्वता की म्हाज्या भुरग्यांक हे त्रास पडटा आनी म्हाका बॅग बंद म्हाका कळशी घेवन बांयचेर वचूंक जायना म्हाजे कापाड धुवपाक वयचें कित्याक एक सून घरान कामाक वयचे आदी ती आपणाचें उदीक आसल्यार काम करून तरी आपणाचें वयतली न्हू आमचो लतो कपडो धुवन उदीकूच नाल्यार कशें धुतली बाबडी ती म्हणून आमकां आनकी कांयच ना तेणेन फकत आमकां टायमींग उदीक सोडपाचें इतलोच आमचो